गोंयांत रेंव काडपाची प्रक्रिया सुरू करपा विशीं मुख्यमंत्र्याची दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवा कडेन बसका जाली। बसकेंत मंत्री आलेश सिकेर, गोंयचे अधिकारी आनी केंद्रीय रानां पर्यावरण खात्याचे अधिकारी आशिल्ले। अस्तंत घाटाच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठार अधिसुचोवणी आनी CZMP 2021 विशीं चर्चा जाली। ST आरक्षणा विशीं चर्चा जाली। दोट्टे नागरिकत्वाचेरूय म्हत्वाची बसका। अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शना उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्ली पावलो। आयज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवा कडेन म्हत्वाची बसका जाली। बसकेंत रेंव काडपाचो विशय चर्चेत। अस्तंत घाटाच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारा विशीं खंय चर्चा जाली। मजगतीं CZMP 2011च्या सुदारणा करपा संबंधीत उलोवप जालें म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करून म्हायती दिल्या। गोंयचो पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेरूय बसकेंत वांटेकार। मजगतीं ST रिझर्वेशनाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय ट्रायबल अफेअर्स मंत्री अर्जुन मुंडाक मेळ्ळो। गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं खंय चर्चा म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करून म्हायती दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 22 जानेराक रामलल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठे वेळार जसो सगळ्या गोंयांत भगवो रंग पळोवंक मेळ्ळो, तसो 19 फेब्रुवाराक शिवजयंतीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनोवचो म्हूण ब्रह्मेशानंद स्वामी उलयलो। मुख्यमंत्र्याचें कौतुक केलें। राजकारणांत उतरता म्हूण विचारल्यार सध्या खंय आध्यात्मीक काम। हातुर्ले पद्मनाचार्य स्वामीची पुण्यतिथी मनयली। 22 जानेराक गोंयांत रामलल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठापने वेळार जल्लोष जाल्लो। आता 19 फेब्रुवाराक शिवजयंती। सरकार दिवचले शिवजयंती मनयता। ब्रह्मेशानंद स्वामीन प्रमोद सावंत सरकाराचें कौतुक केलें। 22 जानेवारी ही सामान्य तारीख नाही, तर राष्ट्र उभारणी करण्याचं, ज्याला आम्ही रामराज्य म्हणतो, त्या रामराज्याचा पाया आम्ही 22 जानेवारी मानतो। तर भविष्यामध्ये कोणाचंही सरकार जे आहे त्या सरकारच्या माध्यमातून रामाचा आदर्श डोक्यात ठेवून त्यांनी काम करावं। तर असं हे रामराज्य जे आहे ते सगळ्याकडे पसरावावं, यासाठीचे काम जे आहे ते सर्वांनी सुरू केलेलं आहे। आत्ता 19 तारीखला शिवजयंती आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळे गोमंतकीय भगवा परत होणार आहे। जसा 22 जानेवारीला झाला, आता परत एकदा भगवा होणार आहे, तो शिवजयंतीच्या दिवशी। आणि 18-19 तारीखला तर मला सांगितलं की CMने शासकीय जो आधार आहे हा या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमांना दिलेला आहे। त्याचा मोठा कार्यक्रम जो आहे तो डिचोलीमध्ये पण होतो आहे, साखळीमध्ये पण होतो आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी होतो आहे। हे सगळं सुचिन्ह आहे। समाजाला सोबत घेऊन समाजाला उत्तम आदर्श त्यांच्या डोक्यात रुजवण्याचं हे काम आहे, आणि म्हणून CMना खूप खूप आशीर्वाद। मजगती ब्रह्मेशानंद स्वामी राजकारणात उतरता म्हणून चर्चा सुरू असा। तांकां विचारल्यार ते सांगता सध्या खंय आध्यात्मिक कार्य। आज पद्मनाभ स्वामींचा पुण्यतिथीचं काम कार्य आहे, आणि इथे आजचा संदेश जो आहे हा संदेश आहे की आज समस्त गोमंतकीयांना पद्मनाभ स्वामींचे आशीर्वाद लाभावे। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। 2022 ते 2024 ह्या 2 वर्सांत कला संस्कृती खात्यान गोंयच्या 902 संस्थांक खासा अनुदान येवजणे वरवीं निधी दिला, सरकारी आंकडो सांगता। सगळ्यांत चड प्रियोळ मतदारसंघात 104 संस्थांक ग्रांट्स, कमी दाबोळे आनी बाणावले फक्त 3 संस्थांक। 2022-23 आनी 23-24 ह्या स्किमींत 8 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्ली। खासा रिपोर्ट। प्रियोळ मतदारसंघात सगळ्यांत चड 141 संस्थेक निधी मेळ्ळा। मडकय मतदारसंघातले सुमार 49 संस्थेक निधी फावो जाला। फोंड्या 41 जाल्यार पेडणे 37 संस्थेक निधी मेळ्ळो। कुंभारजुवा 34 संस्थेक, काणकोणच्या वट्ट 27 संस्थेक निधी मेळ्ळो। मांद्रे मतदारसंघातले 34, पणजे 38 संस्थेक निधी मेळ्ळा। सांताक्रूज मतदारसंघात 30 जाल्यार शिरोडा मतदारसंघात 26 संस्थेक निधी। शिवोली 29, सांतांद्रे 39 जाल्यार ताळगांव 18 संस्थेक निधी मेळ्ळा। म्हापशे 13 जाल्यार मडगांव 24 संस्थेक निधी मेळ्ळा। मये मतदारसंघात 16, मुरगांव 5, थिवे 15, वाळपय 20 संस्थेक निधी मेळ्ळा। दिवचले 26, साळगांव 12, सांगे 28 जाल्यार साकळे 16 संस्थेक निधी मेळ्ळा। केपें 13, फातोड्ड्या 10 संस्थेक निधी मेळ्ळा। पर्वरे मतदारसंघात 13, कुट्टाळेच्या 12 संस्थेक निधी मेळ्ळो। नुवें 8 संस्थेक जाल्यार परये मतदारसंघात 11 संस्थेक निधी। धारबांदोड्याच्या 8 संस्थेक, बाणावले 3, कळंगूटच्या 5 संस्थेक निधी मेळ्ळो।
हळदोणा 4 संस्थेक निधी मेळ्ळो जाल्यार दाबोळे फक्त 3 संस्थेक निधी मेळ्ळो. कुंकळे फक्त 5 संस्थेक निधी. कुडचड्या वेल्या 6 संस्थेक निधी फावो जालो. नावेली मतदारसंघात 7 संस्थेक निधी. वेळी 5 संस्थेक निधी मेळ्ळो. वास्को मतदारसंघात फाटल्या 1 वर्सात 2 संस्थेक निधी मेळ्ळो. मजगती 22-23 आणि 23-24 वट्ट 8 कोटीची आर्थिक तरतूद केली आणि 8 कोटी मोडले. फाटल्या 5 वर्सात स्पेशल ग्रांट स्किमीक पैसे मोडले ते असे. 2019-20 3 कोटी 50 लाख, 2020-21 3 कोटी 50 लाख, 2021-22 5 कोटी, 2022-23 4 कोटी, 2023-24 4 कोटी. प्रोडंटा खातीर साहिल नारुलकार. जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातले मुखेल सूत्रधार विक्रम शेट्टी आणि राजकुमार मेथीक 4 दिसांची कस्टडी. म्हापशा स्पेशल कोर्टान मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या सकयल ईडीक दोगांची कस्टडी दिली. दोगांकूय ब्रेस्तारा अटक जाल्ली. बनावट डॉक्युमेंट करून दोगूय आरोपी मनी लॉन्ड्रिंगात घुसपल्ल्याची ईडीची केस म्हणून सुत्रां सांगता. अल्पवयीन चलयेचें अपहरण करून बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपाचेर मोपा पुलिसांनी कल्पेश महालेक अटक केल्या. दुबावीत एसएजीचो स्टाफ म्हणून कळटा. बेरेस्तारा कागाळ नोंद जाल्या सावन पुलीस ताका सोदताले. ताची गाडी जप्त केल्या. शाळेंत ट्रेनर आशिल्ले कडेन चलये कडेन इश्टागत. दुबाविताचेर खर एक्शन घेवची म्हूण थळावे पुलिशेंत पावले. किडनॅप करून तिचेर रेप केला. तेजी चली आसा मायनर आसा. सो हो जो एक्यूज आसा तो साग एम्प्लॉय आसा. कालच्यान तो बेपत्ता आशिल्लो आणि त्याच्या घरा कडेन मोपा पुलिसान स्टाफ दवरिल्ले. आयज सकाळी तो घरा आयलो तेन्ना ताका अरेस्ट केला. मजगती दुबाविताचेर खर कारवाय जावची म्हूण थळावे पुलिशेंत पावले. घडोवचें ना, हेचे फुडें घडोवचें न्हू म्हणून आमी हें केलें. पियान आमकां आतां पियान काय सांगला, अश्युरन्स दिला तुमकां? हय दिला. पियान सांगला आमी तेचेर एक्शन घेता म्हणून. राजकीय हें आसा सपोर्ट. आतां आमी हांगा येयली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका अटक केल्ली आसा आनी अशे भुरग्याचेर हे परिणाम अशे जावचे न्हू अशें आमकां दिसता. ज्यो गजाली घडटा ताका आमी जबाबदार आसा. म्हणजे पालक शिक्षक हेंच्यांनी सारकें लक्ष दिवन भुरगीं स्कूल बंद जाल्या उपरांत भुरगीं खंय वयता कितें वयता ते पालकांनी लक्ष दिवपाचें, टिचराची लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमकां ह्या 2 दिसांतच घडलो न्हू तो इन्सिडंट जालो आणि त्या पद्दतीन पोलिसांनी कारवाई करून त्याचे मेडिकल केला आणि आज आरोपीकय अटक केला तेंच्यांनी. त्यामुळे हांव आतां पुलिसांनी आमकां योग्य पळय आमकां हे केले की आमी ताका कायद्यान कडक शासन करतले. आमी कोणाच्या दबावाक बळी पडचे ना. जे कितें घडलेलें आहा त्याच्यार योग्य कारवाई करपाक हो PI तशेंच आमचे सगळे समर्थ आहा. आणि हेच्यार आमच्या सरपंचान सांगलें आणि सगळ्यांनी आमच्या एक झडपीन सांगलें आमी सगळे जाण जर समज कोणाचो दबाव जरी समज आसलो जरी सुद्दां आमकां तर दिसता जे पद्दतीन ताबडतोब अशी कारवाई जाली त्याच्यात दबाव ना. मजगती आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणटा असले प्रकार खपोवन घेवचे नात. ह्यान फुडें असले प्रकार घडचे न्ही म्हूण खर कारवाय करची म्हूण पुलिसांक सांगला अशें प्रवीण सांगता. ऑलरेडी PIक बी सांगलेले आसा कितें जाता तितली जी आमची सजा आहा पळय ती ताका मेळोंक जाय. जे आयज आहले हांकां इजी सोडीत जाल्यार हे फुडें आनीक घडटले. ताका लागून आहले हाका हांव केन्नाच साथ दिवचो ना. जाता तितले हांव म्हाजे स्ट्रिक्टनेस दवरून आहले हाका सजा दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. जे पळय आयज खूब वायट दिसता जे चेडवाक जे तेजे फॅमिलीक जे आयज हे करचे पडटा तांकां न्याय मेळोंक दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगिलो. एम्बरग्रीस म्हळ्यार देवमाशाच्या वोकाऱ्याची तस्करी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या. 5 कोटी 60 लाख 94 हजार मोलाची सुमार 5 किलो 694 ग्राम एम्बरग्रीस हे कारवायेंत जप्त. धरल्यात ते अरुण राजन आणि निधीन वर्गीस दोगूय केरळाचे. तस्करीचे रॅकेट उस्तप चल्ला. देवमासो हो संरक्षीत प्रजाती. ताचो वा अवयांचो व्यवहार करूंक मेळना. Yesterday, PI Konkan Railway had received information from PI RPF Margam, informing that 2 male persons would be description was given, and the information was that both these persons would be visiting Margam railway station, and they would be carrying consignment of whale vomit, ambergris. The timing was mentioned as per the information, and PI Konkan Railway
along with the RPF staff, with the assistance of forest official. A raid was conducted, and both the persons, as per the descriptions, were traced, and they were located, and a raid was conducted, and from their possession, whale vomit, which is an illegal substance, was seized from their possession. Its weight is 5 kg 694 grams, and 1 kg of whale vomit costs around more than a crore. So the cost of the seized article is 5 crore 60 lakhs 94,000 rupees. 5 crore 60 lakhs 94,000. So this suspected ambergris would be now sent for analysis during the course of investigation. The accused are Arun Rajan, age 30 years, and Nibin Varghese, age 29 years, from both a native of Kerala. Basically, this ambergris is a sticky, waxy substance which is produced in the digestive tract of the whale. हडजुणे दर्यादेगेर नो डेव्हलपमेंट झोनात आनीक 3 बेकायदो बांदकामां आशिल्ल्याचें उजवाडाक आयलां. ह्या संबंदांत गोंय CZMPन कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. मजगतीं 175 बेकायदेशीर बांदकामां सील करूंक एक्शन टेकन रिपोर्ट दियात म्हण हायकोर्टान पंचायतीक निर्देश दिल्यात. कारवाय चल्ल्या, कांय बांदकामां सील. बॉम्बे हायकोर्ट एट गोवा हायकोर्टान एक ऑर्डर काडिल्ली आसा. अंजुना वाकतोर ह्या हितून जे नो डेव्हलपमेंट झोन आसा, ह्या नो डेव्हलपमेंट झोनान जी आस्थापनां आसात जी इलिगल, ती सील करची. आनी ही टोटल आस्थापनां 175 आसात. आनी ऑथॉरिटीक सांगिल्लें आसा की 10 दिसाच्या भितर ही सगळी 175 आस्थापनां सील करची आनी रिपोर्ट धाडून दिवचो. कालच्यान ही कारवाई सुरू केल्ली आसा. ही कारवाई BDO, अंजुना पंचायत सेक्रेटरी आनी पुलीस ही कारवाई करतात. आयजूय ही कारवाई सुरू आसली. आयज सुद्दां ऑथॉरिटी खुबश्या हॉटेलांनी केले आनी सील केल्ली आसा. आनी आतां जे 20 सायडीर जी शेकां आसात ते म्हणटात आमकां ही शेकां गोवोरमेंटान अलॉट केल्ली आसा आनी आमकां सुद्दां ही सील करपाक येतात. सो ह्या हेजेर आमकांच गोवोरमेंट म्हणटा हें करात, शेकां घालात आनी गोवोरमेंटूच आतां सील करपाक. सो ह्या हेजेर गोवोरमेंटान कितें लक्ष दिवन तांकां कितें थाकाय दिवची अशी तांची मागणी आसा. स्टुडंट खातीर सौरव शिरोडकार. दिवचलच्यान पिळगांव वाठारांत वचपी तिळारीच्या उदकाच्या पायपलायनीचो वाल्व लीक जाल्ल्यान लाखांनी लिटर उदक फुकट वता. म्हयनोभर उदक इबाड म्हणून बोवाळ. मिलिंद गावडे म्हणटा उदक सोडल्यार फक्त 2 दीस जाले. रिपेराचें काम खंय चल्लां. 1 म्हयन्यापासून जायना ती कितें जालां, आतां पळय नारवा पिळगांव डिस्ट्रिब्युटरी आसा न्ही, तेका आमी 13 तारीख उदक सोडलां. कळ्ळें. साखळी डिस्ट्रिब्युटरी आहा न्ही, तेची एक ब्रांच ती फुडें नारवा पिळगांव. 13 तारीख आमी तातूंत उदक सोडलां आनी ती आसा ती 10 किलोमिटर्स लेंथ आसा. मदीं एक तेका पायपलायन आसा, ती ट्रसाचेर ले केल्ली आसा. आनी ती पायपलायन तेका हें आसा, एक स्कारवाल आसा सकयल एक्सेस उदक जाल्यार सोडपाक. आनी त्या स्कारवालाक कॅप मारलेलें आसा सकयल बॉटमाक. तें कॅप जें मारला पळय न्ही, तेका ती गॅस्केट आसा ती पळय न्ही, ती रस्ट जावन तेतूंतल्यान तें लिकेज जाल्या उदक. पूण कितलो ड्युरेशन जाला आसतलो ते अशें? ना सोडला आमी 13 तारीख उदक, 14 तारखेकूच जाला ते. एकूच दीस म्हणटा तुमी? एकूच दीस. ते 1 म्हयनो बी म्हणटा पळय न्ही, ती सारकी न्ही. एकूच दीस. आनी इमिजिएट आमी कितें तें कळना फुडें काल हें केला, बंद केला आनी आयज रिपेर जातले ते कंप्लीट आनी परत सोडटले आमी उदक. काँग्रेस पक्ष युक्त काँग्रेसीची सगळी बँक खातीं केंद्रान फ्रीज केली. काँग्रेसीचो बोवाळ. मुख्य विरोधी पक्षाची बँक खातीं फ्रीज करप ही लोकशाहीची हत्या, अजय माकनाचो आरोप. IT खातें खंय काँग्रेसी कडच्यान 210 कोटी रिकवर करूंक सोदता.
मजगती टॅक्स ट्रिब्युनलान काँग्रेसीक ट्रांजॅक्शन करूंक तारणाचेर मेकळीक दिल्या. कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है. हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं. उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं. कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है. कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं. हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है. कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए. 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी. 210 करोड़ की कुल रिकवरी. मजगती आता काँग्रेसीक तांच्या सगळ्या बँक खात्यावरवीं ट्रान्झॅक्शन करूंक मोकळीक मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती सकयल आरक्षण मागपी धनगर समाजाची याचिका बॉम्बे हायकोर्टान भायर मारली. शिक्षण आणि नोकऱ्यांच्या आरक्षणा खातीर ही याचिका आशिल्ली. धनगर हे आदिवासी असले तरी तांकां ST खाला आरक्षण शक्य ना म्हूण कोर्टाचो निकाल. महाराष्ट्रात धनगर समाजाक नॉमॅडिक ट्रायब दर्जो आसा. गोंयांत धनगर OBC. मणिपाल हॉस्पिटलाची गोंयच्या IMA आणि लायन्स क्लबा बरोबर मेळून पिडियाट्रीक कॅन्सराची जागृताय. इंटरनॅशनल चायल्डहूड कॅन्सर डे निमतान तांणी दोनापावला मणिपाल हॉस्पिटलांत खासा कार्यावळ दवरिल्ली. Childhood cancer, the WHO has given for 3 years it is a continuous focusing they want to do. This year they are focusing on unveiling the challenges. That means we have to find out what challenges these children are having, what challenges their parents are facing. As mentioned already, the false belief that we can't do anything, but it's difficult to get the thing diagnosed, difficult to treat. That false belief we need to overcome. How we can overcome that false belief? By educating at the ground level. We need to educate the referral general practitioner to pick up the subtle points where they can think that this doesn't look like a routine infection. It looks something abnormal where it requires further evaluation. मुरगांव पिडीएन फनल झोनांतल्या कांय घरांचेर उंचायेच्या निर्बंधाक लागून डिमॉलिशन कारवाय सुरू केल्या. कारवाय हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण म्हूण MPDAचो वांगडी सचिव संजय अनुलकर सांगता. नौदलान 15 वर्सां फाटीं संवेदनशील वाठारांतल्या ह्या घरांच्या बांदकामाक आक्षेप घेतिल्लो. 11 घरांचेर कारवाय. आता पळय एक अशें आसा की आमचे कडेन सगळे परमिशन आसा. नेवीचे आसा आनी हेजे PDIचे आसा आनी शेल्डेट आसा. आमचे सगळे A to Z पेपर आसा. आमचे इलेक्ट्रिसिटी बील आसा, नळाचे बील आसा. सगळे आसून बीन एक घराक पॉयंट करताय आमी. सो आमकां खबर ना कित्याक लागून म्हणटा ते रिजन कांय ना. हांकां सांगलें जाल्यार ना हायकोर्टाचे हितूर येता जशें तशें आमकां कांय खबर ना. आमी डेली बेसीस काम करपी. आमकां आतां काडटा न्हू जाल्यार पॉयंट करिनाका. सगळे काडा आनी आमकां खंय तरी घर दिया. आमकां हेल्प करा. ही घर एनक्रोच लँड न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रायवेट लँड आमी विकत घेतला आणि कायदेशीर सेल्डीड आहा, म्युटेशन आहा, सगळे आहा आमच्या कडेन. आमचो म्हणणं एकच, जर तुमकां हे प्रॉब्लेम जाता एविएशनाक, तुमच्या आयटीचे कितें आसला, एक घरा ही एक 15 वर्सां जाला, 10 वर्सां जाला, इतली वर्सां न्हिदलेले तुमी. इतली वर्सां न्हिदलेले. हांव कितें म्हणटा, हे सगळे डेलिबरेट चल्ला. कितें तरी हांगा फिशी आहा अशें म्हाका दिसता. सेल डीड कोणे केले पळय त्या ऑफिसान वचून तेजी घरा पयलीं मोडा, मागीर आमची घरा मोडपाक येयात तुमी. Based on the directives of High Court that is given to us to do this work, to carry out the demolition based on the contempt of court. So what is exactly contempt of court? It is directives to clear the whatever illegalities carried out by the concerned persons and based on the information and data submitted by Navy. Yeah, height restriction खातीर कितें? Height restriction. It is based on the height restriction. How many houses are being, sir?
till date we have already got a direction for 11 houses, but some others are also awaited. We don't know what time the direction decision will be given. Based on that we will try to process it. कुडचडे मतदारसंघात 2025-26 वर्सा सावन लोकांक कोयराचेर कसलोच टॅक्स लावचे ना. आमदार निलेश काब्राल उलयला. काकोडा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट घालूंक लोकांनी सहकार्य केलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान कोयराचेर कर माफ केला. काब्राल उलयलो. 2 पंचायती काकोडा पालिकेक कर माफीचो लाव मेळटलो. ऑनरेबल सीएमान असेंब्ली दुसऱ्या दिसा अनाउन्स केलो की जो म्हजो डिमांड आशिल्लो की ह्या मतदारसंघात लोकांचो गार्बेज टॅक्स हो बंद जावपा जाय. हो तेणे असेंब्ली अनाउन्स केलो. काल आमी कावन्सील आनी आमचे हांव आनी सीएम जेन्ना पोतून गार्बेज प्लांटान मेळ्ळो तेन्नाय तेणे रिट्रेट केलें की फ्रॉम 2025-26 फायनान्शियल इयर जो आता फायनान्शियल इयर 23-24 सोंपता आनी 24-25 चालू जाता. पूण 24-25 जे पळय टेक्निकली फॉर्मेलिटी करता आनी करता टायम लागतलो. सो हेजे फुडें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आमचे काकोड्या खातीर जो प्लांट आमी लोकांनी कुडचडे कडेन सॅक्रिफायस करून आमचो गार्बेज अलॉंग वीथ अदर गार्बेज घेता तेजे खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो टेंडर काडून फॉर द फायनान्शियल इयर 25-26 जेन्ना ते बसतले हेजे फुडें गार्बेज टॅक्स खंयचेच पंचायत आमची दोनूय पंचायत आनी आमची म्युनिसिपालिटी लागची ना अशें परतून काल म्युनिसिपालिटी सांगलें. हांव सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंट फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.